Welcome to the Garden of Glory. सामुदायिक जिविताचेर आधारलोली खुर्साची वाट. विशय सामुदायिक जिवितांत येतोल्या आडकोळ्यांक फुडो करून मोगाचो समुदाय बांदूंक वावरुया. सुरवातेची उतरां. जुआमाच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या आवेसवरांत 34 वळींत जेजू अशें म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. आमकां सगळ्यांक एक करूंक आनी एकूच मोगाचो, एकवटाचो आनी एकचाराचो समुदाय बांदून हाडूंक जेजू आपले दोनूय हात खुर्सार विस्तारून आपलो प्राण सोडटा. अशे तरेन सगळ्यांक आमकां आपल्या मोगाचे वेंगेंत वेंगोयता. एकामेकाचो मोग करून मोगाचो समुदाय बांदून हाडूंक आमकां खूब आडकोळ्यो आसात. हे खुर्साचे वाटेन सामुदायिक जिवीत जियोंक कसल्यो आडकोळ्यो आसूंक शकतात ताचेर आमी नियाळ करतल्यो. भोक्तीपणान हे खुर्साचे वाटेंत वांटो घेवया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोर्डाचे फॉर्मोण मारतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. सामुदायिक जिवीत जियोंक आडकोळी. गुन्यांव नासतना दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण मारप. देवाचें उतर. तुमी नीत करूं नाकांत आनी देव तुमची नीत करचो ना. माथ्यू 7:1. नियाळ. जेजूचो कसलोच गुन्यांव नासलो, पूण लोक फोटी गोवाय दिवन ताका गुन्यांवकार करून ताका मोर्डाचें फॉर्मोण फावो जाता. सोत नको जावन एक आसलोलें 2 करून सांगून दुसऱ्यां कडल्यान अर्देंच आयकून खोबरो करून दुसऱ्यांचेर फॉर्मोण आमी मारता. आनी अशे तरेन आमी सामुदायिक जिवीत जियोंक पावनात. मागणें. मोगाळा जेजू, कोणाचेरूच आमी फॉर्मोण मारिना जावंक, पूण चूक पासून घडल्यार तांकां समजून घेवन एकामेकाक आदार दिवंक, मोगान आनी एकवटान जियोंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. सामुदायिक जिवीत जियोंक आडकोळ. पॉलिटिक्स ओ राजकारण. देवाचें उतर. तुका सोडूंक आनी तुका खुर्सार मारूंक म्हाका अधिकार आसा म्हूण तूं नकळोय. जेजून ताका परतीपाळ केलो. तो तुका वयर स्वर्गार थावन दिवंक नासलो जाल्यार म्हजेर तुका कसलोच अधिकार आसचो नासलो. जुआंव 19 वळी 10 आनी 11. नियाळ. आपलो अधिकार बेजबाबदारेन वापरून जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. अधिकार आसलोले मनीस आपलो फायदो पळोवन लोकां मदें दुस्पोट घालतात. पॉलिटिक्साक लागून
आमच्या समुदायांत कितलीं झगडीं जातात. हांव हाचो आनी हांव ताचो, हांव हाका सपोर्ट, हांव ताका सपोर्ट करतां. पॉलिटिक्साक लागून आमचे मदें दुस्मानकायेचीं दुर्गां उबीं जाल्यांत. पॉलिटिक्साक लागून झगडीं करून आमचे मदें आसलेलो एकवट मोडून उडयतां. मागणें. मोगाळा जेजू, हाका ताका सपोर्ट करून आमचे मदें आसलेलो एकवट मोडून उडोवचे बदलेक जो आमची सेवा करतलो आनी आमचो एकवट सांबाळतलो तसलो बरो मनीस विंचून काडूंक आमकां तुजी जाणवाय फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवीत जिवंक आडकोळ. होडपणान जियोवप. देवाचें उतर. सगळ्यांकूच एकेच तरेन मानान वागोयात. गोरवान फुलोवन भोवूं नाकात, पूण ल्हानांक खालत्यांक लागीं घेयात. रोमकारांक पत्र 12:16. नियाळ. जेजू आमकां ल्हान खालत्यांक लागीं घेवंक आमकां सगळ्यांक आपलीं करूंक खालतीकायेन सगळे कोश्ट सोंसता. आयज आमचे लागीं थोडे पयशे जातोच, व्हडली गाडी घेतोच, व्हडलें घर बांदतोच आमी रोखडींच होडपणान भरोन जियेता. आनी हें होडपण समुदायीक जिवीत जिवंक आडकोळ जाता. मागणें. मोगाळा जेजू, होडपणांक न्हय पूण खालतीकायेन जियोवन सगळ्यांथाय मोगाचे संबंद बांदून हाडूंक मोगान आनी एकवटान जियोंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवीत जियोंक आडकोळ. दुसऱ्यांच्यो खोबरो करप. देवाचें उतर. खोटेपण पयस कर, तुजी जीब दामून धर. फटकिरें उतर तुज्या तोंडांतलें कोदींच भायर सरोना जावं. स्तोत्र 30:4-13. नियाळ. सायबीण माय आपल्या पुताक भेटून आपल्या पुताक घोटायेची आनी समाधानाची उतरां दिता. दुसऱ्यांचे बरें उलोवचे बदलेक, दुसऱ्यांची तोखणाय करचे बदलेक, दुसऱ्यांक बुजवणेची आनी घोटायेची उतरां दिवचे बदलेक, दुसऱ्यांच्यो खोबरो करून दुसऱ्यांचे वायट उलोवन आमी समुदायीक जिवीत जियोंक पावनात. मागणें. मोगाळा जेजू, दुसऱ्यांच्यो वायट खोबरो करचे ताळणेक आमी पडना जावं, पूण सदांच दुसऱ्यांचें बरें उलोवन मोगान आनी एकवटान जियोंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर.
5वें स्थान. सिरेनचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आधार दिता. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवीत जिवंक आडकोळ. अपस्वार्थपण. देवाचें उतर म्हणटोच म्हाका तुजी गरज ना अशें दोळ्यान हाताक म्हणूंक जायना, तशेंच हातान दोळ्यांक म्हणूंक जायना, तशेंच तकलेनूय पांयांक म्हणूंक जायना म्हाका तुमची गरज ना. कोरिंथकारांचें पयलें पत्र 12:21. नियाळ. सिरेनचो सिमांव जेजूचो खुरीस व्हरूंक जेजूक आदाराचो जाता. हांव आनी म्हजो घोराबो म्हाका दुसऱ्यांचें कित्याक पडलां आनी म्हाका दुसऱ्यांची गरज कित्याक जाय? म्हजे लागीं सगळें आसा, म्हाका कोणाचीच गरज नाका. अशे तरेन आपस्वार्थीपणाक लागून आमी समुदायीक जिवीत जिवंक पावनात. मागणें. मोगाळा जेजू, आमकां सगळ्यांक एकामेकाची गरज. हें सोत आमी मनान दवरून आपस्वार्थीपण पयसावून एकामेकाच्या सांगातान जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवीत जिवंक आडकोळ. एक मन आनी एक काळीज ना. देवाचें उतर. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां. तुमचे मदें फुटी संपोवन एक मोतान तुमी उलोवचें. तुमी एका मनाची आनी एका मोताचीं जावन तुमचे मदें संपूर्ण एकवट वसूं. कोरिंथकारांचें पयलें पत्र 21:10. नियाळ. जेजू कोश्टवता तो पळोवन वेरोनिकाचें मन जाता वचून जेजूचे मुखामोळ पुसूंक, आनी हेंच तिचें मन तिका जेजू सोरशें व्हरता आनी ती जेजूचे मुखामोळ पुसता. समुदायीक जिवितांत एक मनाची आनी एका मोताचीं जावंक खूब गरजेचें. वेगवेगळे विचार आसतले, पूण शेवटाक निर्णय घेतना सगळ्यांचें एक मन आसूंक फावो. एक एकल्याचें मन वेगवेगळें जाल्यार समुदायीक जिवितांत दुस्पोट पडटा. मागणें. मोगाळा जेजू, एका मनाची आनी एका मोताचीं जावन आमचे मदें संपूर्ण एकवट सांबाळूंक आमकां सगळ्यांक तुजी जाणवाय फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोंडीर पडटा. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवीत जिवंक आडकोळ. अधिकार चलोवप. देवाचें उतर.
जोण एकल्याक देवान एक खेरीत ओरगूण दिल्लो आसा, तर बरे कारभारी कशे ह्या वेगवेगळ्या ओरगुणांचो उपयोग करून एकामेकाची चाकरी करात. तुजो ओरगूण संदेश दिवपाचो, तो देवाचो संदेश म्हूण वळखून तुजो संदेश दी. तुजो ओरगूण सेवा करपाचो, देव दिता ते घोटायेन सेवा कर. हे भाशेन सगळ्या वस्तूंनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक वाखाणी मेळटली. पेद्रूचें पयलें पत्र 4 ओळी 10 आनी 11. नियाळ. जेजू ह्या संवसारांत अधिकार चलोवंक न्हय, पूण आमची सगळ्यांची चाकरी करूंक तो आयलो. एक चाकोर जावन आमच्या पातकांचो खुरीस व्हरून आमकां बरेपण अनुभवूंक दिलें. देवान आमकां जोण एकल्याक वेगवेगळे ओरगूण दिल्यात. हांव सगळें जाणां, म्हाका सगळें कळटा. तुमी म्हजें आयकूंक जाय. हांव करता तें जालें. अशे तरेन अधिकार चलयल्यार समुदायीक जिवीत जिवंक खूब अवघड जाता. मागणें. मोगाळा जेजू, तुवें आमकां सोबार तरेचे ओरगूण दिल्ले आसात. आमी जोण एकल्यान आमच्या ओरगुणा वरवीं एकामेकाची सेवा चाकरी करून एकामेकाक बरेपण अनुभवूंक दिवन मोगान आनी एकवटान जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेरुसलेमाच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवीत जिवंक आडकोळ. आमकां वेळ ना एकामेकाक भेट दिवंक. देवाचें उतर. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरांत दोडवोडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. लूक 1:30 आनी 9. नियाळ. जेजू आपलें दूख विसरून जेरुसलेमाच्या ओस्तोरियांचें दूख समजून घेता आनी तांकां बुजवण दिता. कितलीं जाणां आमी आमच्या समुदायांत आसलेल्या कुटुंबांत भेट दिता. आमच्या समुदायांत कितलीं जाणां बरीं नात. कोण दुखांत आसात, कोण कोश्टवतात, कोण मिसाक येनात, कोण भायल्या देशांत आसात. कोणाचें घर खंय पडटा तें आमकां खबर ना. थोडीं जमातीक वचनात. सोबार तरेनी आमी आमचो वेळ वगडायता. अशे तरेन आमी एकामेकाक वळखूंक पावनात. मागणें. मोगाळा जेजू, वेळ काडून एकामेकाक भेट दिवन एकामेकाक वळखून घेवन एकामेकाचे कोश्ट दूख समजून मोगान आनी एकवटान जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावट धोणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक
तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवीत जियोंक आडकोळ बरें करपाचें सोडून दितात. देवाचें उतर म्हणटोच थोको नासतना बरें तें करुया. कित्याक बरें करचें सोडून दिना जाल्यार ताचें पीक वेळ पावतोच आमकां मेळटलें. नियाळ जेजू खुर्साच्या भारान तिसरे फावट धोंडीर पडटा, पूण तो थंयच रावना. आमचें सगळ्यांचें बरें जावंक ही वाट तो चलता म्हूण जाणा. देखून उठ्ठा आनी आपली फुडली वाट चलता. बरें करतल्याच्या जिवितांत जायत्यो आडखळ्यो येतात. आडखळ्यांक लागून बरें करपाचें सोडून दिवंक फावना. कित्याक आमच्या जण एकल्याच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमच्या समुदायांत जायतें बरेंपण येवंक शकता. मागणें मोगळार जेजू बरें करता तेन्ना आमच्या जिवितांत आडखळ्यो आयल्यार निराशे जावचे बदलेक सगळ्या आडखळ्यांक फुडो करून बरें करीत रावन आमचो समुदाय बरेपणान वाडोवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान जेजूक वेगळो करतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवीत जियोंक आडकोळ वेगळोचार करप. देवाचें उतर पवित्र स्नानाच्या समयार क्रिस्तान तुमकां बुडोवन काडल्यान आनी अशें क्रिस्त आनी तुमी एक जाल्यान. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्र मनीस ना, दादलो ना, बायल ना, तर जेजू क्रिस्ता सोवे तुमी सगळीं एक. नियाळ जेजून कोणाचेच मदें कसलोच वेगळोचार करूंक ना. वेगळोचार पयसावन सगळ्यांक एक करूंक जेजू आपणाकूच विंगडो करूंक दिता. तो ह्या जातीचो, तो त्या जातीचो, तो ह्या समुदायांतलो, तो त्या समुदायांतलो, तो ह्या वाड्यांतलो, तो त्या वाड्यांतलो, तो गिरेस्त, तो गरीब, असलो वेगळोचार करून आमी समुदायीक जिवितांत एकवटान जिवंक पावनात. मागणें मोगळार जेजू तुजे भाशेन कसलोच वेगळोचार करिनासतना क्रिस्ती जिवितांत सगळ्यांक मोगान वेंगोवन मोगान आनी एकवटान जियोंक आमकां तूं शिकय. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवितांत आडकोळ एकामेकाक बोगसूंक सोदिनात. देवाचें उतर सायबा, कितले फावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर पातोक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 फावटी लेगून जेजून ताका असो जबाब दिलो. 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. मातेव 18 ओळी 21 आनी 22.
नियाळ. बापा, तांकां बोगोस अशें म्हणून जेजून आपल्याक खुर्सार खिळायतल्यांक बोगशिले. बोगसोणें मागोवप आनी बोगसोणें दिवप खूब गरजेचें. बोगसोण्या वरवीं आमी नव्यान आमचे संबंद बांदतात आनी मोगान एकवटान जियेतात. दुस्मानकायेची दुर्गां वेगळोचार वाडयतात आनी समुदायीक जिविताक आडकोळ हाडटात. मागणें. मोगाळा जेजू, एकामेकाचो राग काळजांत घेवन रावचे बदलेक एकामेकाक बोगसून मोगान एकवटान जियोंक आमकां तुजें बोगसोण्याचें काळीज फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मोरता. पोणीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवीत जियोंक आडकोळ. नोसाय. देवाचें उतर. स्वार्थी आशेन कांयच करूं नाकात. सुखी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरीं तुमचेवून ओरती म्हूण धरात. आपापल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्यांक कितें फायद्याक पडटलें तें पळयात. फिलिपकारांचें पत्र 2 वळी 3 आनी 4. नियाळ. जेजू बरें करीत वेतालो आनी जायतो लोक ताचो पाटलाव करतालो. देखून अधिकारी नोसायेन भरून जेजूक खुर्सार मारतात. समुदायीक जिवितांत नदर मारल्यार एकलो वयर सोरता जाल्यार दुसऱ्याक नोसाय जाता. जर एकल्यान बरें घर बांदलें जाल्यार दुसऱ्यांच्या पोटांत चाबूंक लागता. नोसायेन भरून एकामेकाक आमी सोकला उडोवंक वावुरता. अशे तरेन समुदायीक जिवीत जियोंक पावनात. मागणें. मोगाळा जेजू, आमच्या जिवितांतली नोसाय काडून उडोवन आमी सगळीं उरतीं म्हूण मानून घेवन एकामेकाक वयर सोरूंक आदार दिवंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सावयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोणीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवीत जियोंक आडकोळ. वायट वायटान फारीक करप. देवाचें उतर. कोणाकूच वायट वायटान फारीक करूं नाकात, पूण सगळ्या मनशांचे नदरेक कितें बरें तें करूंक सोदात. घडटा जाल्यार सगळ्या लागीं शांतीन जियोंक तुमचे कडेन जाता तितलें करात. पेल्याचो सूड घेवंक सोदूं नाकात. फारीकपण घेवपी देव आसा. रोमकारांचें पत्र 12 वळी 17 आनी 18. नियाळ. आपल्या पुताक खुर्सार खिळायलो म्हूण सायबीणमांच्या तोंडांतल्यान एक वायट उतर भायर सोरूंक ना. भलतें जाल्यार आपल्या पुता भाशेन तिणें सगळ्यांक बोगसोणें दिलें आसतलें. आमकां कोणें कितें वायट केलें जाल्यार आनी रोखडींच
तांचो राग घेवन रावता आनी जें वायट तांणी केलां तें वायट आमी तांकां करूंक सोदता. एक एक पावट नाका जाल्ले सोबार तरेचे उपाय घेवन वायट वायटान फारीक करूंक सोदता. अशे तरेन समुदायीक जिवीत जिवंक आमकां खूब अवघड जाता. मागणें. मोगळा जेजू, वायट वायटान फारीक करचे बदलेक, सूद घेवचे बदलेक बोगसोणें दिवन शांती समाधान करून मोगान एकवटान जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकेपितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समुदायीक जिवीत जिवंक आडकोळ. संवसारी आशा. देवाचें उतर. चोत्राय धरात आनी दोन गिरेस्तकायेची आशा सारकीच सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार तांचें जिवीत तिचेर धरलोलें ना. लूक 12:15. नियाळ. जुजे नांवाचो बरो आनी धर्मवंत मनीस कसलीच आस धरिनासतना पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागता आनी ती देंवोवन एक वोलीन गुटलावन कोणाकूच दवरूंक नासलो तसलें खडोप कातरून केल्ले समाधींत ताका दवरता. आस भाटा बेसांची, आस दुडवांची, आस गिरेस्तकायेची, आस वस्तूंची समुदायीक जिवीत जिवंक खूब आडकोळ जाता. मागणें. मोगाळा जेजू, तुवें आमकां जण एकल्याक फावो तितलें दिल्लें आसा. आस करून जिवचे बदलेक आमचे लागीं आसा तातूंत आमी खुशाल जावन मोगान एकवटान जिवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. शेवटाचे मागणें. मोगाळा जेजू, हे खुर्साचे वाटेन समुदायीक जिवीत जिवंक कसल्यो आडकोळी आसात ताचेर आमी नियाळ केला. सगळ्या आडकोळ्यांचेर जैत व्हरून एकामेकाचें बरें चिंतून, बरें आवडून, बरें करून, बरें उलोवन, हुस्को दवरून, बोगसोणें दिवन, ल्हानवीक जावन, वेगळोचार पयसावून, मोगान आनी एकवटान जिवन शांतीचो समुदाय बांदून हाडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नोमान मारये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तोऱ्यां भितर तूं सोदोय.
आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये, देवाचे माई, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Kuru.